म्हाका बाबून 4 नांव दी म्हणून सांगलें आमी डेप्युटी सीएमाक आनी हांव जेन्ना 4 नांव दिल्लीं तेन्ना मुगेले दोनूय कन्सिडर केले ओन्ली 2 नेम्स चेअरमॅनाले. सो सीएमान सांगलें आपल्याले 2 नांव तुगे जातले अशें बाबून म्हाका सांगलें. नो ऑब्जेक्शन फॉर मी. हांवें कांय डिमांड केलो ना. आय एक्सेप्टेड. आतां सीएमाक लास्टा आमगे कोण सीएम हेड. सो सीएमाक आमी तेका रिस्पेक्ट दिवपा जाय. सो हांवें म्हजे प्रॉब्लेम कांय ना. सो एज ए 4 MLA हिंगा येयले एज ए मुर्मुगांव तालुका तितूनले येयले मेंबर येयले. सो आज म्हाका कळोन येयले सांकवाळ हितून एकूय मेंबर ना म्हणून. कित्याक मेंबर हांवें फायनलायज केलो नाय ते थ्रू सीएम एंड डेप्युटी सीएम दे हॅव टू डिसायड. सो हांवें ते फायनलायज केलो नाय. सो आज म्हाका कळोन येयलें सांकवाळे कळून नाय. आनी जेन्ना एलिना वायट हांवें आयकली म्हाका खरें तें सारकें कित्याक तेंगे हितून पंचायतींतले रेवेन्यू जनरेट जाता म्हणजे कोता आय फील तेंगेलो एक मेंबर आसपाक जाय आसलो. आनी हांव डेफिनेटली आज आमगेली मिटींग आसा BJPची 4 हांव प्रश्न सीएमा विचारतलो डेफिनेटली. आनी जाता जाल्यार कितको एडजस्ट करून जाता तेजेर हांव सीएमाक डिस्कस करतलो. इट इज अ सिरियस इश्यू म्हणून आनी तेजेर आमी डिसिजन घेतले टू सीएम. ओके. First and foremost, let me say that I was really shocked and surprised to find that at the end of the entire exercise, Sankwal village does not have a local of the village to represent the village, and the presence of a local is very essential because the local knows the topography of the village. The local is aware of the eco-sensitive areas of the village, which comes in very handy at the PDA. Now, there might have been some confusion with respect to names, but that confusion should not, end in Sankwal village not having a representative at the PDA. I have written to the Honorable Chief Minister and I have no doubt that he will rectify the situation. Now, if we want to ensure proper planning, then we need proper information about the village and the locality where the projects are supposed to come up. Okay. Now, every village has his representative, its representative. I am given to understand that there are some areas where 3 representatives are allotted, and the village of Sankwal is not given a single representation, which is totally wrong. डिसिजन घेतला रिगार्डिंग PDAचे. आता PDA आता अपॉइंटमेंट न्यू मेंबर्स अपॉइंट केला. तितून पयलें सांकवाल पंचायत जे आहा पळय तेका सायडलायन केल्ले. आमचे पंचायतीची एकूय मनशाक PDA मेंबरशिपान घेवना. कितें म्हळ्यार पंचायतीन पळोवपाक गेल्यार सांकवाल पंचायत चडशे रेवेन्यू जनरेट जाता. PDAच्यान जितले फायल तेंचे येता चड सांकवाल पंचायत आनी रेवेन्यू चडशें ते PDAक जे मेळटा रेवेन्यू आमचे पंचायत सांकवाल पंचायत. आनी आमचे पंचायतीक कित्याक लागून सायडलायन घे? आमचे मेंबर कोणूय ना पंचायतीक. कोण आमच्या पंचायतीच्यान कोणाकूच घेवना. वॉट इज दीस? टोटली एक आमकां सायडलायन केलें अशें जालें सांकवाल पंचायतीक.